तो मोठा दिसता न्हू हय ते त्याच्या फुडलो तीन असतात पळय त्यातलो पयलो आसा तो व्हडलो हय तेच म्हणटा तो तिने पडटले बडे त्यांका घे त्यांचा शॉट घे बोटो बोटो कुठे गेला होतात? कोकणात. कोकणातून काय आणलं? फणस. फणसात काय? गरे. गऱ्यात काय? आठळा. आम्ही खातो गरे, तुम्ही खा गरे. आम्ही खातो गरे, तुम्ही खा गणे. आण म्हशीला काय? चारखण. आण म्हशीला काय? चारखण. गरमेचे दीस येयल्लेले आसा आनी ह्या दिसांनी आमकां सगळ्यांत चड आतुरता आसता अशें एक फळ म्हटल्यार फणस. भायर कांटे आसपी आनी भितरल्यान रसाळ गरे आसपी अशें हें सुंदर फळ आसा. आनी हरशीं आमकां कल्पवृक्ष बी म्हटल्या उपरांत माड ह्योच याद येता सदना. पूण खरें पळोवपाक गेल्यार फणस आनी फणसाचें झाड हें सुद्दां कल्पवृक्षच आसा. हेजो प्रत्येक भाग जो आसा तो वापरान येता. आनी हेचे फक्त आमकां फणस म्हणटकूच आमकां फक्त तेजे गोड गरेच याद येतात. पूण तेच्या व्यतिरिक्त सुद्दां फणसाचे आनी कितलेशेच उपयोग आसा आमच्या परंपरेन आनी आमच्या जिवनान फणसाचो खूब उपयोग जाता. आनी अशेच फणसाचे वेगवेगळे उपयोग जे आसात आनी फणसा बद्दल वेगवेगळे गोष्टी आसात त्या आयज आमी जाणून घेवया. नमस्कार, हांव समृद्धी केरकर आनी प्रुडंट मिडियाच्या जंगल बुकच्या ह्या भागान हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. ल्हानपणांत सगळ्यांनीच केन्ना ना केन्ना तरी फणसाच्या झाडाचे अशे साली काडून पयले आसतले आनी तेच्या भितन जर पळयत जाल्यार ह्यो असो ऑरेंज कलर आसता, भडक ऑरेंज कलर जो आसता तो तुमकां पळोवपाक मेळटा. तर सगळ्यांनीच ह्यो अनुभव घेतला आसतलो केन्ना ना केन्ना तरी आपल्या आयुश्यान. तर आता हे म्हज्या फुड्यान दोन फणस आसा. ह्यो फणस कापो आसा आनी ह्यो फणस रसाळ आसा. तर हे कापो आनी रसाळ हे दोन जे फणसाचे प्रकार आसा ते आमकां गोंयांतल्या लोकांक सारकेच खबर आसतले. हरशीं फणसाचे खूब प्रकार आसता पूण हे दोन प्रकार जे आसा ते आमकां सारके खबर आसतले. आनी ते वळखपाचे कशे तर तेजी सुद्दां एक टॅक्नीक आसा. आनी ह्यो जो कापो फणस आसा हे आतां सद्या मातशे तरणे आसा. जेन्ना कंप्लीट जून जाता न्हू तेन्ना हेजे कांटे जे आसता ते मातशे बोचड कशे आसता पूण हेजे कांटे जे आसा ते अशे टोकदार कशे रावतले. तर हितूंतल्या ह्या साली वयल्यान एक वळखता. आनी तशेंच जेन्ना आमी हो फणस खाता न्हू तेन्ना तेंची चवीन सुद्दां खूब फरक आसता. तो कापो फणस आसता तो सगळ्यांक खावपाक खूब आवडटा कारण तेजे गरे जे आसता ते बरे सुटसुटीन आसता आनी गोड आसता. पूण रसाळ फणस जो आसता न्हू
तो मातसो चडूच बुळबुळीत कसो आसता आणि अशें तोंडान घातल्या उपरांत डायरेक्ट पोटान वयता. तर ल्हान भुरग्यांक बीन दिवपा खातीर खूब असो म्हटल्यार मातसो रिस्की कशें आसता, कारण ते भिकणा सकट तेंच्या ताळ्यान अडको शकता. असो रसाळ फणस आसता, तेज्या खातीर चडश्या जाणांक कापो फणस खावपाक खूब आवडटा. येत गो भाजी चलपाक. पणस फोडलो काय सगळी जमली काय तेजी भाजी काडटा आनी ती भाजी करता पणसाची. पयली आमी फोडी पणस आनी तेजी सालां करी. साळा म्हणजे कितें? सालां आमच्या पणसाची ती चपण्यांक घाली. लाकडी आमच्यो बरणी आसल्यो लाकडी, त्या बरण्यांनी ती चपण्यांक घाली आनी ती शिवराक अंदवाळी दवरी. श्रावण म्हयन्यान चवथी कडेन तेजी भाजी करी. चेपण्यांक घाली म्हटल्यार मिठान घालून. हय, मीठ घाली, अशे चपण्यांक गुणे घाली बी आनी सालां करी आनी तशी ती दवरी. श्रावण म्हयन्यान ती काडली काय चवथी कडेन तेजी भाजी केली. चवथी दिसा कापो आणि रसाळ फणस आसा न्हू, तो कसो म्हणून वळखता तुमी? आमी त्या काट्या वयसून वळखता. आणि भाजी खंयच्या फणसाची करतात? रसाळ पणसाची भाजी करता. ती भाजी बरी जाता, म्हणजे अशी मोव जाता रसाळ पणसाची. आणि काप्या पणसाची जर केली तर ती सडसडीत कशी उरता आणि रुचीक तितकी नसता. रसाळ पणसाची रुचीक बरी असता. जाणात मग तुम्ही ती पाकिटां हाडटात मग चिप्सांची बाजाराची आणि खातात. आमी आधी कितें करी, हेंचे चिप्स करी, तेल काडी तापोवन तितूर ते घाली गरे आणि तेजी चिप्सां करी, प्लेटीनी बश्यांनी घाली आणि भुरग्यांक खावपाक दी चिप्स म्हणून. आणि चारकुटो करी बारीक आसतना तेजो चारकुटो कसो म्हणजे भाजी ती. आणि मागीर ते सोलले काय ते जून जावंक येयले भिकणां सोलून तेंची भाजी करी. आनी अशें आतां लग्न बी आसलें न्हू, मागीर ते खतखत्याक चुरणाच्यो फोडी, दुदयाच्यो फोडी, केळ्याच्यो फोडी, माडयेच्यो फोडी, आळवाच्यो मुंडल्यो आनी गरे घाली पणसाचे आनी ते खतखते करी. आईन आतां आमकां अशी एक म्हायती सांगलेली आसा जी तशीच आमकां जाणट्या लोकां कडल्यान खुबशी म्हायती मेळोवपाक मेळटा. आमी पयलीं जशी फणसाची भाजी करी आसलेले किंवा खंयच्या फणसाची भाजी करप आसता आनी खंयच्या करीत जाल्यार ती वेगळी जावं शकता. ही सगळी जी म्हायती आसा ती पयलींच्या लोकांक आसलेली आनी आमी जर अशेंच तेंच्या कडल्यान विचरून घेत जाल्यार आमकां बरेचशा गोश्टी ज्यो आसा ते कळपाक शकता. आतां फणस कापतना फणस कापप आनी अशें सोलप हें कितें डायरेक्ट आमी अशें सोलूं शकना. तेका सुद्दां एक टॅक्नीक आसता. ती म्हटल्यार आमी फणस कापल्या उपरांत कितलोसो दीग वता आनी हात सगळे चिकचिकीत जाता, मागीर सोलपाकूय मेळना. तेज्या खातीर पयलीं हातीक तेल लावप आसता आनी मागीर हें सोलप आसता. तर हे सगळे जे ज्ञान आसा ते आमच्या जाणटेल्यांक आसा आसलेलें. पयलींच्या वेळार घरान जेन्ना लग्न कार्य आसा आसलें न्हू, तेन्ना फणसाची भाजी ही म्हटल्यार आसपाकूच जाय आसलेली. तेज्या खातीर सगळे लोक जे आसलेले ते एकी कडेन येवन फणस फोडी आसलेले. आनी आजून सुद्दां फणस फोडप म्हटल्यार अशें घरान एक उत्सवूच कसो आसता, कारण की सगळे जाणां त्या निमतान एकठांय जमतात. धाकटी भुरगीं जीं आसात ती हे जे फणसाचे साली आसा, चारकण म्हणटा तेका, तर तेका दोरी बांदून अशीच कोणाचे पदराक बांदून वचप किंवा केंसांक बांदप अशे जे खेळ आसलेले ते करी आसली धाकटी भुरगीं.
तर हे लग्न कार्य असले पयलींचे केन्नाय तेन्ना ते फणसाच्या पानाचो पत्रावळी करपा खातीर वापर करी आसलेले. पत्रावळी म्हटल्यार अशे प्लेट्स जे आसा ते पानां पासून तयार करप. पानां जितून पानां फणसाची आसता ती काडटा आनी हीर जो असता माडाचो तर हिरा पासून ते पानां जी आसा ती अशी शिवतात आनी अशे बशयो तयार करता. तशेंच फणसाच्या पानां पासून ल्हान भुरग्यां खातीर खेळणी सुद्दां करी आसलेली. फणसाच्या प्रत्येक भागाचो उपयोग केलो वयता. तशेंच हे जे जेन्ना आमी गरे काडटा तेन्ना ही साल सुद्दां उरता न्हू तेजो सुद्दां उपयोग जो आसा तो गोरवांक खावपाक घालपा खातीर वापरता. ताका आमी चारकण म्हणटा आनी गोरवांचे खूब आवडीचें खाद्य आसा. आनी त्याच बरोबर फणस हो जो आसा तो अस्वला सारक्या जनावरांक सुद्दां खूब आवडटा. सुमन हांव तुका एक कोडे घालता. हां. घाटा वयल्यान येयलो बोकलो धवे धवे ओंकलो. सांग पळोवया कितें तें. धय धवे धवे दूध आसतलें. कितें बीन सांगू नाका. तरी कितें आसतलें? सोड म्हाका खबर ना, हांव ना सांगलें. सांग मुगो. हांव ना. हे पळय मग तूं करता भाजी फणस. तशें जाल्यार हांव तुका एक घालता, तें सांग. बरें घाल. भायर काटे भितन पेटे. सांग गुलाब. पळोवया. हें, गुलाब. आनी कितें आसूं शकता. सांग सांग. शी खबर ना. सांग कितें आसतलें. हे पळय मुगो फणस. पिको फणस आमी खाता आनी जून फणसाची भाजी करता हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. पूण त्याच बरोबर फणसाचे आनी कितलेशेच पदार्थ करपाक मेळटात. जशें की फणसा पासून लोणचें सुद्दां करतात. फणसाच्या मदीं जो एक भाग आसता, मदलो जो भाग आसता न्हू तेज्या पासून लोणचें केलें वयता. त्याच बरोबर फणसाचे पापड करतात, ते बरे कुरकुरीत जातात. आनी फणसाची साठा जी आसता ती ह्या दिसांनी फणसाचो पल्प करता आनी तिची साठा घालतात गोड. त्याच बरोबर फणसाचे धोणस म्हणून एक पदार्थ करतात. तशेंच दोणे जे आसा, दोणे हो एक गोंयांतलो पारंपारीक पदार्थ आसा. तो फणसाचे जे पान आसा न्हू तेज्या पासून दोणे तयार करता आनी तेतून मागीर गोड बी घालून दोण तयार करता. दोण ही रेसिपी. तशेंच गोडशें आसा एक प्रकारचे, ते खोतीगांव ह्या भागान फणसाच्या भिकणा पासूनचे गोडशें करता. आनी फणसाचे जे गरे आसा भितन भिकणां मेळटात न्हू तर ते भिकणां जी आसा ती लोक भाजून खातात, तशेंच उकडून खातात. आनी ते भिकणां पासूनय खूब वेगवेगळे पदार्थ आसा ते आमच्यान करूं शकता आमी. आनी जो कच्चो फणस आसा न्हू ताका कुळो म्हणटात. तर ह्यो कुळो जो आसा तेज्या पासूनय खूब पदार्थ करपाक शकता. कुळ्याची भाजी जी आसा ती खूब बरी जाता.
लवले माळीचा वाजप, लवले माळीचा वाजप, गणपती बसला मखरात, गणपती बसला मखरात, त्याचो पुनराचो वाळू, त्याचो पुनराचो वाळू, लवले माळीचा वाजप, लवले माळीचा वाजप, महादेव बसला मखरात, महादेव बसला मखरात, त्याचो धननीचो वाळू, त्याचो धननीचो वाळू, लवले माळीचा वाजप, लवले माळीचा वाजप, तुळस मातानी करत, तुळस मातानी करत, लवले माळीचा वाजप, लवले माळीचा वाजप. तुमका असा प्रश्न पडला असतालो की फणसाच्या ह्या एपिसोडान आयज आमी हे वाद्य कित्याक घेवन बसला आणि हे हांव कित्याक वाजयता. तर हे जे म्हाज्या फुड्यान जे तुमकां वाद्य दिसता लोकवाद्य, तर हे खरें म्हटल्यार एक आयदान म्हणून वापरले वयता किचनान आणि हेका मांड म्हणटात. आणि ही जी मांड जी आसा ती फणसाच्या लाकडा पासून केली वयता. गोंयान जेन्ना चवथ आसता तेन्ना गणपती उठोवपा खातीर म्हणून नवबत म्हणून ही जी मांड जी आसा ती वाजयली वयता. आणि त्याच बरोबर ह्या आयदानाचो उपयोग म्हणजे पीठ मळपा खातीर ह्या आयदानाचो उपयोग केलो वयता. मांड जी आसा ती पीठ मळपा खातीर आसता आणि गोरवां जी आसता गोठ्यान बी तर तांकां पेज घालपा खातीरूय ह्या मांडीचो उपयोग केलो वयता. तर पयलींची बायलां जी आसली ती आपले सगळे सुख दुःख आसले तेच अशेंच आपल्या लोकगितासून व्यक्त करी आसलेले किंवा ते आजूबाजू कितें पळय आसलेले जे कितें तर अशा लोकगितासून तांकां सदांच व्यक्त करपाचे अशे दीस आसलेले. आणि त्या वेळाचेर तेंच्या वांगडा उलोवपाक कोण आसलेलो तर अशे जाते आसलेले किंवा ही जी मांड आसलेली. मागीर हे जे दवले आसा ते पळया ही कट्टी आसा नाल्लाची आणि ह्यो एक दाणो लावन अशी तयार केल्ले चमचो म्हणून वापरी आसलेली. आणि तशेंच मागीर केन्नाय अशें गाणें म्हणटा म्हणटा तेजेर आपले जे भावना आसा ते व्यक्त करप आणि हे वाद्य जे आसा ते वाजवप असो ह्या वाद्याचो शोध लागलो. आणि हे जे आतां लोकवाद्य आमच्या गोंयांत जाल्लेले आसा दवली मांड. तर फणसाच्या लाकडाचो आनी एक उपयोग म्हटल्यार हे जे लाकूड आसा तशेंच गणपतीक बसोवपाची जी चवाय आसता ती सुद्दां फणसाच्या लाकडा पासून केली वयता. फणसाक जशें आमच्या मनान स्थान आसा तशेंच आमच्या संस्कृतीन सुद्दां ताका खूब महत्व दिलेलें आसा. अस्नोडा हांगासर बंदीरवाडा ह्यो जो आसा थंयसर राष्ट्रोळी हे जे लोकदैवत आमी पुजता तर थंयसर त्या राष्ट्रोळीचें पवित्र झाड जें आसा तें फणसाचें झाड मानलें वयता. आणि तशेंच सावंतवाडी हांगासर लागींच एक सांगेली म्हणून गांव आसा आणि थंयसर तेंचे जे लोकदैवत आसा गिरोबा तर वार्षिक तेजी मुर्ती जी आसा ती बदलली वयता. आणि ही जी मुर्ती आसता न्हू ती फणसाच्या लाकडा पासून केली वयता. आणि ह्या गिरोबा खातीर फणसाच्या झाडाक थंयसर एक खूब महत्व आनी पावित्र्य लाभलेलें आसा. आणि तेज्या खातीर हें झाड जें आसा तें तेका एक दैवी संरक्षण कशें मेळ्ळेलें आसा. आणि तेज्या खातीर त्या गांवांत न्हू फणसाचे झाडां जी आसा ती कापपाक बंदी आसा. फक्त वर्सान एकदां गिरोबाची मुर्ती घडोवपा खातीर हे फणसाचें एक झाड कापलें वयता आणि तेज्या पासून ही मुर्ती बनयली वयता. तशेंच वटपौर्णिमा जेन्ना आसता तेन्ना सुद्दां फणसाचो गरज आसता तो पानाचेर घातलो वयता. आणि संत सोयरोबानाथ आंबी आसा तेंच्या आयुश्यांतली एक फणसाची गोश्ट आसा. एक दीस सोयरोबानाथ जे आसात ते जंगलासून वचा आसलेले आणि तांकां खूब भूक लागली. तेंच्या कडेन एक फणस आसलेलो आणि ते एकी कडेन हे फणस खावपाक म्हणून बसले आणि ते फणस फोडटले तितक्यानूच थंयच्यान एक मनीस येयला आणि तांकां बी खूब भूक लागलेली. तर सोयरोबानाथ जे आसा तेंच्यांनी हो जो फणस आसा तो आपल्या भुकेचो विचार न करता तांकां दिलो फणस काडून. आणि ते जे थंयच्यान वचपी पांतस्ते आसलेले ते बाकी कोण नासून साक्षात गैबीनाथ आसलेले. आणि तेंच्यांनी सोयरोबानाथांचो ह्यो उदारपणा जो आसा मनाचो तो पळोवन तांकां
नाथ संप्रदायाची दीक्षा दिली. तर असेच आणि एक संत कवी आसात शेख मोहम्मद म्हणून. तर त्यांचे ओळी आसात, फणसाच्या अंगी काटे आत रसाळ गरे. फणसाचं ही जी गोष्ट आसा, भायर सगळे काटे असता पण भितन तितलेच मधुर गरे असता. ही जी फणसाची उपमा आसा ती खुबशा मनशांक दिली वयता. जे मनीस असतात ते मनासून खूप मधुर असता आणि तेंचे भायर अशें म्हटल्यार स्वभाव कठोर कसो दिसता, काटेरी दिसता, पूण मनासून ते तितलेच मधुर असता. तर अशा मनशांक फणसाची ही जी उपमा दिली वयता. तर अशेंच हेजे फणस हे फळ आसा ते फक्त एक फळ नसून आमच्या गोंयांतल्या लोकांचो, कोकणांतल्या लोकांचो तेज्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन खूब असो मायेचो कसो आसा. म्हटल्यार हे एक जिव्हाळ्याचें फळ आसा आमच्या खातीर. तर आयच्या भागान हांगाच थांबता. परत मेळया असोच एक विशय घेवन. तो पर्यंत पळयत रावा प्रुडंट. नमस्कार.